ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പൂർവജരുണ്ടൊരു മന്ന സാവര വിടലില്ല വല്ല, പൂർവജരുണ്ടൊരു മന്ന സാവര വിടലില്ല വല്ല, നിന്നദേയ ഉണ്ടവരെല്ല ಇಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ
ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಅಲ್ಲ. कोण हातोर घालून जातात हातोर घालया. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आम्ही सांगत म्हणया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan ogla duka sumyan Yesu, mahima duka sumyan Yesu, aradan duka sumyan Yesu, ogla duka sumyan Yesu. Hallelujah, 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 भावा बहिणीनो, मोगाळ भुरग्यांनो, जेजू एका ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकाल ह्या अल्तारार खरोच साजार आसा. त्या देखून संतोष आमच्या काळजान आसा व संतोषू आज आमी जेजूक आराधन करन, नियाळ करन, जेजूचें बेसांव घेवन आमी घरा वेतले. आनी त्या देखून आज आमच्या नियाळाको विशय आसा शांती समाधानाची हातेरां जावया, सोम्याक आमच्या क्रिस्ती जिणेंत साक्ष दिवया. शांती समाधानाची हातेरां जावया, सोम्याक आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी साक्ष दिवया. हो विशय आमच्या आराधनाक, आमच्या नियाळाक आज आसतलो. आनी त्या देखून ह्या मागण्याक आराधनाक तुमी सगळ्यांनी मेळा जाय म्हूण हांव तुमकां दादोसकायाचें आपणे सोम्याच्या नांवान हांव दितां. आनी त्या देखून आतां सुरविल्लें मागणें आराधनेचें हांव म्हणटना कोणाक दिंबी घालून जाय, सगळ्यांनी दिंबी घालची. त्या देखून बसोंक आमकां वेळ आसा. आमी आराधनेच्या मागण्यांत मेळचें. हांव ह्या आराधनेचें मागणें म्हणटना तुमी सगळ्यां ह्या मागण्यांत मौनपणी मेळा. आमी दिंबी घालया. ह्या पवित्र उंड्या रुपार अजरासच्या भोव मोगाळ जेजू, तुजे मुखार दिंबी आनी हांव सरपडून आसा. तुजो मोग नियाळूंक आनी तुका थोडो वेळ काळजांत हांव अर्गां पाठोवंक हांव हांगासर आसा. मनशाच्या मोगान बरोवन तांच्या सांगाता रावंक तूं आशिल्लोय. देखून ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं लिपलाय. हो थोडो वेळ तुज्या बापाचो
आनी तुजो आमच्या खातीर आम्हा फातक्यां खातीर मोग नियाळूंक हांव आशेतां. हो थोडो वेळ म्हज्यो सर राटावळी कंत बेजाराय दूख सूख सगळें बगलेक दवरून तुकाच हांव म्हाका समर्पितां. म्हज्या काळजांत तुजो ताळो हांव आयकतां आनी भुरग्या साम्यला बरी हांव म्हणटां, उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर. मोगाच्यानो, सोम्यान आज आमचे कडेन उलोवंक आसा, आमी सोम्याक आयकूंक आसा, तशेंच आमी सोम्या कडेन जेजू कडेन उलोवंक आसा. हें मागण्याच्या रुपार, आराधनाच्या रुपार, कांताराच्या रुपार हें सगळें आराधन मागणें आमी करतले. हांव वत्या दादोसकायण मोगान ह्या मागण्याक आराधनाक आमी मेळया. आनी त्या देखून थोडे उले आमी म्हणया आनी तुमची जबाब आसा. वंदन तुका ये मोगा सागोरा, सांगाता म्हणया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. विश्वासी मोगा सोम्या जेजू, वंदन तुका मोगा सागोरा. कलत्या बळ्या सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. काकुडच्या दर्या सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बक्षण्याच्या देवा सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. नितीच्या सूर्या सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. वाट सत आनी जिवीत आसच्या म्हज्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बऱ्या गवळ्या सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बऱ्या मेस्त्री सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. दुलोब जेजू सोम्या, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. मनुष्या कुळाच्या सोडवंदरा सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या बरवश्या सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या जीवा आनी जिवंतपणा सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या देवा सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. देवाच्या जनीत पुता सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. संसाराच्या सोडवंदरा सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. सगळ्या संसाराच्या राया सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या आत्मीक कणा सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. पास्कांच्या शेळये सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या बाच्यावे सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. उजवाडाच्या सूर्या सोम्या जेजू, वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बिरमोरीच्या दर्या सोम्या जेजू. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आता परत आमच्या हातयर घाल्या आनी आमी सांगता म्हणया, हालेलुया 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 हालेलुया. गाण्या उगडा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, गुण कर म्हाका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन म्हाका सोम्या जेजू, गुण कर म्हाका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 Hallelujah.
भावा भयणींनो, आमी मागोवंक हांगा आयिल्ले हांव. मागणें म्हळ्यार आमी देवा लागीं जेजू लागीं उलोवचें. आनी देखून ह्या मागण्याच्या आराधनेच्या वेळार सोमयाक ह्या आल्तारार आसल्या जेजूक आमी सकाळीं आराधन करून ताका आमी अर्गां दितले हांव. आनी देखून आमचे थाळे आमची मोणां आमी सकाळीं सांगाता दवरूंक आसा. आनी देखून जेजूचें बरेंपण आमी सकाळीं घेवंक आसा. आनी देखून परत थोडे उल्या आमी म्हणया, तुमची जबाब आसा अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू सांगाता आमी म्हणया. अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं देवाचो पूत देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. तूं देवाचो पवित्र जण देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. तूं देवाचो सेवक देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. तूं बसयल्लो सोडवणदार देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. तूं क्रिस्त देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. तूं आमचो सोम्य आनी धणी देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं दैवीक वैस देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं दैवीक मेस्सी देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं बरो गोवळी देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं शांतीचो कुंवर देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं सर देण्याचो दातार देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं आमच्या आत्म्याचो धणी देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं दयाळ आनी खणवळो देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं मोगाळ आनी समाधानी देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं कोरो आमचो इश्ट देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं तुजे आमकां दैवीक उतार दिताय देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं तुजेंच मांस आनी रगत आमकां सेवंक दिताय देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं आमची पातकां बोगसिताय देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं आमकां सत वाट आनी जिवीत देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं आमचो उजवाड देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तूं आमकां सर अणवरांतलें राखून वताय देखून अर्गां आनी ओगलाप तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 महिमा तुका सुमयान जेजू. आराधना तुका सुमयान जेजू. गुण कर्मका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा भयणींनो, आमी जायते मागता. आमचे कडेन जायते मागोवंक आसा, पूण आमी मागचे मात न्ही, देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दीत जाय. मागणें म्हळ्यार हें खाली आमी देवाक आमच्यो गरजो सांगच्यो मात न्ही, देवान आमकां केल्लें बरेपण आमी सदांच उडास दवरीत जाय. आनी देखून आमी थोडे फावटी मागोवंक विसारलें, देव आमकां दिता. विसार म्हळ्यार विसार गेल्लें, आमकां उडास ना. जायत्यो संगती आमी मागता, पूण जायत्यो आमकां उडासाक येनात, तें आमकांय देव दिता. देवाचें बरेंपण पळया. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून देव बरो आनी देव दयाळ. देव सदांच ताच्या रस्नांक पुसता, राखता आनी सांबाळटा. त्या देखून वतू संतोश आमचो ह्या देखून देवाचें उतार आतां आमी आयकूंक उबी रावया. आनी देवाच्या उतराक आदार जावन आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. देखून उबे रावया. अग्निया नाळा
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆವೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆವೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ये पवित्र ये जिदुचात्म्य ये पवित्र आत्म्य देवंत ये मालंत ये कुर्बेने ने डोक्ते हालेलूया 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 बाबा बहिणींनो देवाच्या पवित्र आत्म्याक आम्ही आमच्या भितरा पयले मागले आणि आता देवाचें उतार आयकूंक आमी आयतीन जावया देवाचें उतार आमकां आसा जुवांची शुभ वार्ता अध्याय 14 ओळ 20 आणि 7-30 पर्यंत आमी चीत दिवन आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां संवसार असलें समाधान दिवंक शकना परतून हांव आसता आमच्या गुमाणाक आमी धरया समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता
मुझे समाधान तुमकां हांव दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकरची सोडा. तुमी भियेवचेंय नाका. हांव येतां आनी तुमचे सस्ती पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सस्ती वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमंचाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसार अधिपती लागीं येवंक जाला आसता आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोडना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करता. ताणें फरमायल्या प्रमाणेंच करता म्हणून संवसाराक कळी जाय न्हय. देवाचें उतर ये आकनी तुका क्रिस्ता. ते करना बसया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आराधन करतले आनी आमी जेजूचो अणभव करतले आनी आमी देवाचें उतार आयकून खंडीत थोडो नियाळ करी जाय. आनी नियाळ केल्ल्यानी आमी तो जिये जाय. ह्यो संगती देवाचें उतार आमी वासी जाय. ती आमी आयका जाय. ताचो आमी नियाळ करी जाय. ती आमी जिये जाय. ही शेतां देवाचें उतार आयकल्ल्यानी करचें तसलीं आनी जेजू असलीं शेतां आमकां दिता. आनी त्या देखून परत आमच्या उडासाक आनी गुमाणाक आयचो विशय परत शांती समाधानाच्या हातेरान जावया. सोमयाक आमच्या क्रिस्त जिणेंत साक्ष दिवया. आमकां सगळ्यांकी शांती जाय, समाधान जाय. आनी त्या देखून पाद्र्याबू सिस्टरां आमी एकांका मेळ्ळ्या वेळार आमी कितें म्हणटा? फादर आमच्या खातीर मागा. सगळ्यांक म्हणटा आमी बेसांव मागता पाद्र्याबा कडेन आनी म्हणटा फादर आमच्या खातीर मागा. सगळी उपरांतले उलोवणी आमी उपरांत उलयता. पूण मागोवंक उलो दिता आनी आपोवणी दिता. जायत्या जाणांनी सांगचें आसा आमकां सगळी आसा न्ही. एक उणें आसा का न्ही? समाधान ना न्ही, शांती ना न्ही. पुरो आसा, काम आसा, पयशे आसात, आमी केल्लेशें आस्त बदकी आसा. पूण समाधान ना न्ही. अशें जायत्यांनी मनशां आसा. आनी त्या देखून समाधान शांती तें देवाचें देणें. आनी तें अशेंत येना. त्या समाधाना खातीर, शांती खातीर आमी सगळ्यांनी मागा जाय. सान पावलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत जर तर आमी वाचल्यार थंयसर पवित्र आत्म्याची फळां खंयचीं तें सांगता. समाधान, शांती, सोंसणीकाय आनीक जायतीं हेर. पूण मनशाच्या रक्ता मासान जियेतल्यांक तांकां समाधानाच्या हातेरान जावंक जायना. आनी तीं कितें हाडटात? ना समाधान हाडटात, ना सोंसणीकाय, द्वेश, राग, मोसोरू हें खंय येता? हें रक्तामासा वरवीं. आनी त्या देखून रक्तामासाच्या वडण्यांक आमी ना करी जाय. आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमी सगळ्यांनी मागा जाय. आनी त्या देखून आमकां सगळ्यांकी शांती समाधानाच्या हातेरान सावंक आमकां आपोवणी आसा. आनी ह्याच पवित्र जाग्यार 1986 फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर भाग्यवंत सांत जुआंव पावल II पापसाहेब आयिल्लो. आमी हांगासर पावल्लो. तुमी जायतीं जाणांक आसल्यात. आनी त्या देखून शांतीची हातेरान जावंक सोम्यान आमकां दिल्लो उलो पवित्र सभा
आपल्या देवाच्या उतरां मारिपात शिकोवणे मारिपात आमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता. आमी शांतीची हातेरान जावं. भावा भयणीनो, शांती आनी समाधान म्हळ्यार कितें? शांती आनी समाधान म्हळ्यार लढाई नासतना जावचें न्ही. लढाई नासतना झगडे रावचें न्ही. त्या दाड्या शांती समाधान बिगाडटा. लढाई झगडे ना शांती समाधान बिगाडटा. पूण कितें जाय जंय? शांती म्हळ्यार देवा कडेन आनी मनशां कडेन समाधान रावचें, बऱ्या समाधान रावचें, मागण्यान रावचें. आनी तें जावन आसा शांती आनी समाधान. अशें घडीच आसा. संवसारांतलीं नांवाडीक 2 राष्ट्रां अर्जेंटिना आनी चिली ह्या राष्ट्रांच्या घडी मदें घात एक व्हडलो कुरीस उबारला काय चरित्र. अर्जेंटिना आनी चिली गांव हांच्या 2 राष्ट्रांच्या घडी मध्ये एक व्हडली सोम्याची इमाज उबारल्या आनी थंयसर एक जैत कुरीस आसा. पूण हाका चरित्र आसा. ही चरित्रा कसली? अर्जेंटिना आनी चिली गांव राष्ट्रां जायत्या वर्सां दुस्मान कांय नासलें खंय. तांचें थंय बरेंपण नासलें. केदाळाय जगलें झुजू आनी लढाय. आनी त्या देखून एका पास्कांच्या आपत्यांत दोनी राष्ट्रांच्या बिस्पांनी लोकां उलो दिलो खंय आमी सगळ्यांनी. आनी प्रत्येक जावन चर मनशांनी अर्जेंटिनाच्या लोकांक तांच्या बिस्पांनी उलो दिलो, चिली गांवच्या लोकांक तांच्या बिस्पांनी उलो दिलो. आमी सगळ्यांनी शांती समाधाना खातीर मागा जाय. आमी राग दवरून झगडें करून ह्या संवसारांत जिवंक पायना आनी तातूंत आमकां कितेंय बरेंपण जायना. मोगाच्यानो लोकांन ही बिस्पांनी सांगिल्ली शिकोवण काण गेली आनी समाधाना खातीर मागलें खंय. आनी लोक म्हणालो खंय आमच्या बिस्पांनी दिल्लो उलो साकाळीक तो आमी पाळी जाय. आनी त्या देखून ते सक्कडी म्हणाले मागणें करून आमी समाधानाच्या हातेरान जावया, झूज आमी सांडया, द्वेश आमी सांडया, राग आमी सांडया, समाधानाच्या हातेरान जावया. आनी कितें घडलें? पास्कांच्या फेस्ता उपरांत तांणी एक केल्लो निर्धार आमी झूज सांडचें आनी समाधान जेवणचें. आनी त्या देखून तांणी केल्लीं झुजाचीं हातेरां हें सक्कडी एकठांय करून तातूंत कुरीस केलो खंय व्हडलो. पळया झुजाच्या हातेरां कितलीं आसतात, लढायच्या हातेरां तीं सगळीं वट्टू घालीं आनी तीं सगळीं नवीं करून तातूंत कुरीस केलो आनी जेजूची जैती मास केली खंय. आनीक शांतीचो गुत्स जावन चिली आनी अर्जेंटिना ह्या राष्ट्राच्या घडींत दोनी राष्ट्रांनी थंयसर सोम्याची माज उबारली आनी कुरीस उबारलो खंय. आनी थंयसर उतरां बरोवन घाली खंय केन्नाय कोणेय वो सल्लो मोडूंक ना. वो सल्लो मोडल्यार राष्ट्रां मदें आसले पर्वत दोनी राष्ट्रांनी धरणी समान जातले. सोम्याच्या नांवान आमी सांगता, शांतीच्या हातेरान जावन आमी सांगता. त्या देखून दोनी राष्ट्रां मदें आसले पर्वत धुळी समान जातले. मोगाळ भावा भयणीनो, शांती समाधानाच्या हातेरान जावंक आमकां सगळ्यांक आपयलां. आनी त्या देखून शांती आनी समाधानाच्या हातेरान जावंक आमी मागया आनी आतां उबे रावया. परत आमचे हात वयर घालून आमी सांगाता म्हणया. उबे रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. गाण्यो ग्लाब सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, गुण कर्मका सोम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आता आमी एक गीत गावया. तुमचे कडेन बूक आसल्यार सगळ्यांनी ह्या गिताक ताळो म्हणचो.
Santaum tuka urgandita Kalis moche tuka az beteta Kal Santaum tuka urgandita Kalis moche tuka az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Bapa az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Bapa az beteta Santaum tuka hurgandita Jivit moche tuka az beteta Kal Santaum tuka hurgandita Jivit moche tuka az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Jesu az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Jesu az beteta Santaum tuka hurgandita Servus moche tuka az beteta Kal Santaum tuka hurgandita Servus moche tuka az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Atmya az beteta Az beteta Az beteta Az beteta Atmya az beteta Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या हातोर घालया आनी सांगात म्हणया हालेलुया 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 गाणेबळा तुका महिमा तुका सोम्यान जेजू आराधना तुका सोम्यान जेजू गुण कर म्हाका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 आता आम्ही परत ऐकूया सांग पावलून कोलस्य घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वोळू 9-14 पर्यंत सांग पावलून कोलस्य घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वोळू 9-14 पर्यंत आमी उजवाडाची भुरगीं जाय आनी उजवाडाची भुरगीं म्हळ्यार शांती समाधानाचे मनशां आयकोवया त्या पासत तुमची खबर आमी आयकल्ल्या तो वळतावणू तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता संपूर्ण आत्मीक जाणवायण आनी अंतरदृश्टेन
देवाची खुशी तुमकां कळी जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थना. आनी मुखार आयकव्यां चीत दिवन अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मानवतली. परतून आमच्या गुमणाक अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूण जाणवे मारिपात सर तरांच्या बऱ्या कन्यांचो पोळू दिवन तुमी वाडतल्यात. ताचे महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बोलवण जावन येतल्यात आनी कश्टां मदें उल्हास बरीत दीग सोंसणीकाय आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. आनी आतां हें शांतीचें देणें फावो केल्ल्या बापाक आमी अर्गां दिव्या आनी हातवर घाल्या आनी सांगाता म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान ओगळा तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, आराधना तुका सोम्यान जेजू, अर्गान तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, आराधना तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आता आमी मुंदारसून आयकोवया. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाडून पायल्यान त्याच ताच्या पुता मारिपात लाभता तुमकां सोडवण म्हणजे पातकांचें बोगसाणें. देवाचें उतार हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. लेखन बसया. मोगाच्यानो सांग पावलून कोलोसिगरां बरयल्ल्या पत्रांतलें आमी आयकलें. कोण उजवाडाचीं भुरगीं, कोण शांती खातीर वावुरतात तीं सगळां उजवाडाचीं भुरगीं. तर आमी सगळां उजवाडाचीं भुरगीं. कोणी काळोखाचें आसा तें हांगा, काळोखाचें आसा तें ना, सगळां उजवाडाचीं भुरगीं जाय. काळोख आमकां नाका, अंकार आमकां नाका, सगळ्यांनी आमी उजवाडाचीं भुरगीं जाय. आनी ज्या देखून खंयसर असमाधान आसा, खंयसर अशांती आसा, खंयसर द्वेश आसा, थंयसर काळोख आसा, थंयसर आमी उजवाड जाय. हें देणें देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां फावो केलां. त्या देण्याक आमी अर्गां दिवया. बाबा भयणीनो, आयल्या वार हांवें एक व्हिडियो आयकल्लो, तुमी आयकला आसतलो, बारी प्रॅक्टिकल. आनी ह्या व्हिडियोंत एक डॉक्टर म्हणटा जायत्या जाणांक एक कंप्लेंट आसा. कंप्लेंट म्हण हाका पाठ दूख म्हण तुमी आयकलां. सदावत म्हणचें पाठ दूख म्हण. ही पाठ दूख कशी सुरू जाता? पाठ दुखी जायतीं कारणां आसूं बरो, एक्सिडेंट आसूं बरो, पडोवन आसूं बरो, या डिस्लोकेशन जावं बरो, आड पाटीचें हें जावचें साध्य आसा. पूण जेराल तरान सगळ्यांक पाठ दूख आसता. भुरग्यां पळयात, चड शिकता आसतना पाठ दूख, मागीर मम्मी डाडा इल्लेशें न्हिदता, पाठ दूख न्ही, एग्जामा दीस आनीक चड जाता. ही पाठ दूख कशी सुरू जावची? थोडे कडेन टेन्शन आसता, आमकां प्रेशर आसता, बिजनेसांत लॉस जावं बरो, थोडी पिड्यां बरो, कुटुंबाचे समस्या बरो, ना समाधान आसूं बरो, विविध कारणां खातीर डॉक्टर म्हणटा पाठ दूख सुरू जाता. हें म्हजें न्ही, डॉक्टरान सांगिल्लें, तुमकां सांगचें, तुमी आयकना बी. आनी तो कितें म्हणटा, ह्या पाठ दुखीक एक कारण मुख्य आसूं बरो, मतीक समाधान ना जावचें, टेन्शन, प्रेशर. हें टेन्शन खंय तावणें आसा, आतां सांगलें, जायतीं कारणां आसात ह्या टेन्शनाक. आनी तें पाठीच्या कण्यान आनी प्रत्येक जावन वो आंगा, थोड्यांक हांगा गोमटी दूख आसता. कंप्युटर काम करतल्यांक आसता वय, कंप्युटर काम करतल्यांक आनीक ऑफिसान बसतल्यांक तांकां आसा वय
पूण उरिल्ल्यांक कितें कडेन गमती दूख सुरू जाता खंयसर दाबाव चड जाता प्रेशर चड जाता टेन्शन आसता डाक्टर म्हणटा हांगा गमती दूख सुरू जाता मागीर तितकेशे तेणें करूंक जायना आनी त्या देखून तो म्हणटा जायतीं जाणां हें कंप्लेन काडून डॉक्टरा कडेन येतात आनी डॉक्टर विविध न्हू म्हणजे होकार दितात कित्याक म्हळ्यार कंप्लेन काडून गेल्यात MRI काडटात सोदून काडटात आनीक तांच्या पिडेक होकार दितात पूण हो दाक्तर म्हणटा हो नांवाडी दाक्तर तो ताच्याच एका सैर्याची एक दाखलो दिता तो व्हडल्या एका कामार आसलो मुंबय आनी डॉक्टरान सांगिल्लें व्हिडियोंत हांवें तुमकां सांगचें तुमी आयकलाय जावयर आनी त्या देखून व्हडल्या कामार मॅनेजर आसलो लाखान सांबाळ आसलो तो ह्या दाक्तराक खोडयाळ फोन करता आनी म्हणटाले म्हाका कठीण पाट दूख त्या देखून फाल्यां हांव मुंबयच्या व्हडल्या डॉक्टराक हांव मेळटां आनी थंयसर मेळोन जाल्या उपरांत तो म्हणटा आरे तुका हांगा पाटीच्या काणी थोडे प्रॉब्लेम आसा सर्जरी जाय ताका सर्जरी केली लाखांनी पयसो खर्च केलो पयसो आसलो आनी उपरांत तें केल्या उपरांत हांगा इल्लें हार्टाचें प्रॉब्लेम सुरू जालें खंय ही व्हडली सर्जरी करून बॅकबोनाक हार्टाक किल्लो मार बसलो थंय वकात केलें आनी तो मागीर बरो जालो पूण ऑपरेशन जालें पूण डॉक्टरान सांगलें जावयर हें करूं पूण हो डॉक्टर म्हणटा हाका सगळ्याक वकात आसा एक्सिडंट जाल्यार मार जाल्यार डिसलोकेशन जाल्यार ऑपरेशन जायचें सर्जरी जायचें पूण आमीच समाधान करच्या पिडेक आमीच गूण करच्या पिडेक आमकां कित्याक वकात जायचें तो म्हणटा वकात आमचे कडेन आसा वकात आमचे कडेन आसा आनी त्या देखून वकात कसलें शांतीचें समाधानाचें द्वेशतान पयस रावचें रागातान पयस रावचें मतीन राग दवरनासतना रावचें एकामेका बुकसूंचें पुरा समाधान जालें सक्कडी मतींतलें गेलें आनी त्या देखून कावन्सिलिंगाक आयिल्ले मनीस जायते तांचे बेजाराय तांची पिडा कावन्सिलाडे सांगतात सांगूनच येतात सुमार दीस पर्यंत सांगतात परतून सांगतात विविध वेळार तांकां आपयतात आनी तांकां समाधान मेळटा समाधान कोण दिता कावन्सिलींग करचो न्ही कावन्सिलींग करचो आयकता थोडें ताणें कितें करी जें सांगता समाधान कशें आनी सगळें आसलें राग जावं बरो द्वेश जावं बरो हें सगळें भायर घालें मतीक समाधान मेळ्ळें कुडी समाधान मेळ्ळें पाठदूख समाधान जाली आनी सगळी समस्ये समान जातात शांती वरवीं समाधाना वरवीं मोगाच्यानो आमी सगळ्यांनी बऱ्यापणाची मनशां जाय शांतीचे मनशां जाय खंयसर कुटुंबांनी शांती आनी एक समाधान आसा थंयसर मागण्याचो स्पिरीट आसा एका मालगड्या जेजुईत पाद्र्याबान म्हणलें आसा खंयचें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता हांव हात वयर घालतां पाद्र्याबान कितें हात वयर घाले तुमी मनशार कित्याक म्हळ्यार हांव एका कुटुंबांत हांव आयिल्लो याजाक आनी हांगा दोग याजाक बसोन आसा ते कुटुंबांत हांव आयिल्ले शांती आनी समाधानाच्या कुटुंबांत मागण्याच्या कुटुंबांत देव आपुणूय उपजातात समाधान येता संतोश येता मायेमोग येता सांगातपण येता आमी सांगातपणा विशयान उलयता सांगाता मनशांनी रावचें आमी पुरांक सांगाता आसा सांगाता गितां गायता कांतार म्हणटा आराधन करता सोमी अवगोळशिता संतोश आनी समाधान हें सगळें आमच्या कुटुंबान येजेर तर मागण्याचो स्पिरीट जाय खंयसर मागण्याचो स्पिरीट आसा समाधान आसा थंयसर जायत्यो पिडा गूण जातात वय जाल्यार वय म्हणा न्ही जाल्यार लोव न्ही म्हणा व्हडल्यान जावंक जायना वय जाल्यार वय म्हणा खंयसर मागण्या आसा सांगातपण आसा एकठार आसा थंयसर जायत्यो पिडा आमच्या कुटुंबांनी गूण जातात समाधान येता शांती येता एकामेका लागीं संबंद दवरूंक आमकां जाता असलेंच वातावरण आमच्या कुटुंबांत आसलें आमच्या वाड्यांत आनी फिरगजेन आमच्या मारिफात वळटा पळया कसले अजाप पळया समाधानाची मनशां खंयसरी समाधान हाडून येतात कोणायकी समाधान करतात तसलें तेणें तें एक व्हडलें अजाप
समाधानाचे मनशां ती मा समाधान आनी संतोष भोगतात न्ही तो संतोष तांच्या कुटुंबांत वाड्यांत सगळ्यांत ती वांटतात केदें वता तें देणें पळया हातूर घालयांगी आनी आमी म्हणयांगी हालेलुया 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 गाणे ओगळा तुका समियान जेजू महिमा तुका समियान जेजू आराधना तुका समियान जेजू हालेलुया 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 मोगाचेनो आमी जेजूचें बेसांव घेवन येता जेजू जावन आसा सगळ्यांक शांती समाधान दिवचो आनी त्या देखून जेजूचो पाटलाव केल्ल्या सांतां आनी सांतिनी हजारो ती आसात ती सगळ्यांनी समाधानाची हातेरान जालीं कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मेटांनी चल्लेलीं मनशां तांचे थंय बदलावण जाली आनी तीच बदलावण तांणी दुसऱ्यांक काडिल्ली जावन आसा आनी त्या देखून जुआंव पावल दुसरो पाप साहेब पवित्र सभेन शांतीपणाच्या उबारलो शांतीपणा उबारलो तसलो आमकां सगळ्यांक देखून ताका नांव पडलां शांतीचो दूत म्हणून पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो शांतीचो दूत म्हणून ताका नांव पडलां आमच्या पवित्र सभेच्या चारितेंत जायते सांत सांतिनी आसात तांचे पैकी एकलो आसा आशिसो सांत फ्रांसीस जेजूच्या मेटांनी चल्लोलो ताका जेजू क्रिस्ताचो आरसो म्हणटात जेजू सारको तो जाल्लो आनी जेजूच्या मेटांनी चल्लो त्या देखून जेजूचो आरसो म्हणटात ताका ताच्या जिवितांत जेजू बरी जावं प्रयत्न केल्लो तसलो आनी त्या देखून जेजूचें बेसांव घेवच्या आदीं सांत फ्रांसीस आशिसान म्हणलें मागणें शांती पासत हांव आतां म्हणटाना तुमी सगळ्यांनी मौनपणी ह्या मागण्यान मेळा जाय म्हण हांव तुमचे लागीं विनंती करतना कोणाक सगळ्यांक दिमी घालून जाता तांणी आतां दिमी घालची सांत फ्रांसिसाचे शांती खातीर मागणें सोमिया म्हाका तुज्या शांती समाधानाचे हातेर कर जंय द्वेश आसा थंय मोग जंय दुख येयलां थंय बोगसाणें जंय मानाभेद आसा थंय एक मौन जंय दुबाव आसा थंय भावार्थ जंय सूख आसा थंय सत जंय निराश आसा थंय बरवसो जंय कंदूक आसा थंय संतोश जंय काळोख आसा थंय उसवाड हांवें ओपिसो कर दैवीक मेस्त्री बुजोवन घेवचे प्रास बुजोवन दिवंक म्हाका हेरांनी समजोवचे प्रास हेरांक हांवें समजोवन घेवंक हेरांनी म्हजो मोग करचे प्रास हेरांचो मोग करूंक हांवें सोदिशें कर कारण दिल्ले वरवीं आमी घेता बक्षिल्ले वरवीं आमी बोगसाणें जोडटा आनी मेल्ले वरवीं आमकां सासणेक जिणयेक आमी जल्मता आमेन सोम्याचें बेसांव घेवंक आमी आयतीन जावया आनी ह्या देवाडा सक्रांत अंताक म्हणलें गीत आमी गावया येत्या वोडा सक्रामेंता सष्टानमान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलबोन वेच्या अस्कद विश्व्या भावाताचे बोळ दिव्या सशें बापा तशें पुता उल्हासानी स्तुती जा
दुःखातोगाच्या स्पिरितान समासमे नावार्ता आमेन. प्रार्थना. ये देवा विची सक्रमेंट घालच्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडणेचो पोट सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुवें पाठयलेलें शांतीचें आनी समाधानाचें विशेश देणें आमच्या एकलेच्या भितर, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आनी आमच्या फिरगजेंत आमकां बिडार करचें भाग आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाचनो ह्या पून तळाक तुमकां हांव मोगान स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या तेसावां खातीर आमी विशेष रितीन मागया. बेझिल बियांका नाझरेत 55 वर्सांचो तशेंच 100व्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार अर्गां जावन दिलां. बागेवन कुर्सावाडो. लिगोरी तेरेजा पिंटो 40व्या लग्नाचो दिवस आचरण करच्या संदर्भार सांत थोमास वाडो. देवादीन वालेरियन डिसोजाच्या 4थ्या वार्षिक मोरणाच्या दिसा कुटुंबादारांनी दिवचें फातिमा पयलो वाडो. लायनल सिक्वेरा जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार बागेवन कुर्सावाडो. देवादीन विन्नी डिकुन्ना पासोतू, संतोष सुनील स्टीफन डिकुन्ना मुंबई. आयरीन डिसिल्वा अर्गां जावन नित्यादार वाडो. दिव्या सॅम्युएल डिसोजा अर्गां जावन बागेवन कुर्सावाडो. दीप्ती डिसोजा अर्गां जावन बागेवन कुर्सावाडो. सुनील क्रास्ता आनी कुटाम अर्गां जावन कुवेट. जोसेफ जेसिंता ब्रॅक्स 35व्या वर्साचो लग्नाचो उत्सव साम बस्त्यां वाडो. सुनील प्रेसिल्ला क्रास्ता 25व्या वर्साचो लग्नाचो दिवस आचरण करच्या संदर्भार कुवेट. कुटुंबांतल्या सर देवादीन जाल्ल्या रॉड्रिगस कुटुंबाच्या आल्मा बसोतू प्रेसिल्ला क्रास्ता कुवेट हांणी दिवचें. देवादीन पेट्रीक मेरी रॉड्रिगस हांच्या पासोतू प्रेसिल्ला सुनील क्रास्ता कुवेट. रोशन दीपक पिंटो अर्गां जावन नित्यादार वाडो. अश्मिता सुष्मिता डिसिल्वा अर्गां जावन फेरार. मारिना मर्विन लेन्सिया डिसिल्वा अर्गां जावन फेरार. देवादीन मेरी जॉन डिसोजा पासोतू पीटर डिसोजा पवित्र काळजा वाडो. तशेंच मॅग्रियन पिंटो आपल्या 25वो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार देरे बैल अर्गां जावन दितात. जल्म दिवस आचरण करच्यांक बरो जल्म दीस आमी मागताव. लग्न उत्सव आचरण करच्यांक बागी लग्न दिवस मागताव. देवादीन जाल्ल्यांक सासणीक विशेव मागया. तांच्या इराद्यां खातीर मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर मागया. आनी विशेष रितीन आज आमी सगळ्या आमच्या पिरगजीच्या भुरग्यां खातीर मागया. बेगीनच इस्कॉलाचें वरास ती आराम करता आसतना देव तांकां भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी. तशेंच फुडल्या दिसांनी आमकां एक बरो सरकार फावो जावं ती म्हणणी मागया. भक्तीन मुरबेन तुका नावागतां सोमिया. दिनमाशीं काळजान उपकार मानता. जिणयेंत आमच्या तुज्या वेची देण्यान सोम्या. कितें पाटी आमी देव
Buktin bentu kana vartau somiya dinwashing kalzan uppkar manta jinyen tamcha tuja vichi denyan somya ite pati amidi mogan tuja somya amka tuve poslai raklain de tuja kalza mona nam kantu ikvotailai Krista Jesucha Bhaktin bentu kana vartau somiya dilwashing kalza uppkar manta jinyen tamcha tuja vichi dhenya somya ithe pati amidi बापाचे आणि मृताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवय असो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो भावानो आणि बहिणीनो सक्कडी मागण्या प्रास वरते मागणे देवाक अर्गां दिवचे मीस येवकरीस मिसाचें बलिदान सर मागण्या प्रास वरते मागणे आमी फिरगस कुटाम जावन सांगत आस हांगासर आयिल्लीं सक्कडां आज ह्या मागण्याक आयिल्लीं दिसांनी ह्या मिसांत हे कुटाम जावन आमी वांटेली जाता ह्या वर्त्या येवकसच्या देण्या खातीर आमी सरस्वत देवाक अर्गां दिवया आयची देवस्थिती आमकां उडास करता आमी ह्या संवसारांत पळयणाऱ्या ह्या संवसारांत जिवोवचे आमी संवसाराच्या वस्तूंक लोबदोन आसा कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारी मनशां पूण ताच्या चड तरान सर्गींच्या वस्तूंक लोबदोवचें आमचें आपणें जाय आनी त्या देखून जेजू म्हणटा ह्या संवसारी वस्तू सक्कडी फाट जावन येतात कलम खाता कीड खाता पूण सर्गींचे वस्तू सासणीक आनी त्या वस्तूंक आमी लोबदोन रावच जाय तसली कृपा आमकां सक्कडांकी मागया आज आमी मान करचो सांत जुआंव पावल दुसरो ह्या तळाक आयिल्लो आमी हांगासर आसा त्याच तळार आमी आसा ताचे मारिपात राजा मजती मारिपात आमी सक्कडां मागया आमी आराधना वेळा केल्लो नियाळ विशय आमकां सक्कडांकी सुमया शांती समाधानाच्या हातेरां कर तशेंच आमकां शांती समाधानाची साक्षी कर ही कृपा मागून ह्या मिसाक आमी तयारी करया जर फाटल्या आमच्या जिणेंत आमी समाधानाची शांतीचे मनशां जावंक खंयच्याय रितीन आमी सुकल्या आमच्या पथकांचें बोगसाणें मागया आनी दूख धरया हांव पथकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध या पासत भगवंतान संकार मरियेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची बदकां बुकसून आमकां ससणीच्या जिविताक पावो आमेन Somiaka kutke Somiaka kutke Kristaka kutke Kristaka kutke Somiaka kutke
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पवी सभेत मी काही पोषण देऊन भाग्यवंत जुआम पावलो दुसरो तुझ्या भाग्यवंताक सताच्या आणि प्रितीमग जात्म्यान तुवें बरलोय. या दिसा आमचे बसत तो करता ती विनानी मानून घेवन ताच्या देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रजवाट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. भोव मोगाच्या तुमकां मेळोवंक आसलेले कृपे विशान सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशान सत्रायन विचार आनी सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशान आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेळची आसलेले महिमे विशान क्रिस्ताच्याच आत्म्यान ताका दाखोवन दिल्लें. हे सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशान घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पसत न्हय बगार तुमचे पसत तांकां प्रवाद कर सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगिल्ल्यो त्योच संगती आतां सर्गींतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवार्ता प्रगट केल्ल्यानी तुमकां कळीत केल्ल्यो. त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पसत तुमच्या जाणवायेचें कमर बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभूंक आसा त्या कृप्या देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. विदेयी भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोणे दिल्लो देव जशें बागेवंत तशें तुमी सर तुमचे सालीन बागेवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवंत देखून तुमी बागेवंत जायचय. देवाचे उतार हे. देवाची वडपकार. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पुराक एक नवें गीत कित्याक ताणें केल्या विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पोवीत पावल्यान जैत ताणें आपणायला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पुरान आपली सोडवून कळीत केल्या. जनगांवची आपली निताने उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसल्या. विश्वासी मोगासूताने
सर्वेस्परा आपली सडवण तळीत केल्या. प्रितुमेर शिकांशिक आसल्या लोका आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय मोना. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सर्वेस्परा आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परा आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गारा उभे राहूया. Alleluia, 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 alleluia. हरसिल्लो जावं सर्गानी संसारा सोदनी ताने सर्गींच्या राजाचे गूढ लानांग उगडल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणीक भुरग्या बाळांक भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंय बाट जोडून घेतलो. सांगातास दगदणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणांचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो भावानो आनीक भयणीनो, आयच्या शुभ हत्तेचेर आमी एक मोठो नियाळ करया. चीना देशांत भावार्थ प्रगट तरान उसारूंक तो जियोंक थोड्या वर्सां आदीं जायते कस आसले आनी त्या संदर्भाचें हे गडीत वा काणी आसा बरो गडीत म्हूण हांव समजता. ते एका बुकाच्या पानांनी बरोवन घालां आनी थंयसर सरकार भावार्थ जियोंक सांबाळूंक क्रिस्तांवांक याजकांक मिसाचें बलिदान भिडून सक्रामेंत दिवंक निषेध आसलो. सरकार सोडनातलो. आनी असल्या वखदा एका याजकाक पद्र्याबाग कैद केल्लो. कित्याक म्हळ्यार तो गुटाण अंडरग्रावंड चर्चेस म्हणटात. म्हळ्यार गुटाण कोणाकडणार ते बरी मीस भेटोवचें सक्रामेंत दिवचें इत्यादी तें वावर तो करतालो अशें सरकारा कळ्ळें. ताका कैद केलो आनी कैद करून ताका बंदेन दवरलो. आनी एक दीस अधिकाऱ्या मुखार ह्या पाद्र्या बाडलो आनी ताका विचारलें, तूं कितें बरा करतालोय, हें आडवारलां आनी हांगा करूं नजो न्ही. आनी ताका सांगलें,
हळे तूं आतां कितें बरा शिकलाय तुज्या क्रिस्ती बावडतान प्रगट करतले गुठाण तें सांग. त्या वेळा ताणें सुरू केलें सांगूंक 10 उपादेश माई बापाक मान दी. आनी अशें पाद्र्याक सांगत तेतना थंयसर आनी थोडे कैदी आसले, थंय टणकेक आसले पाद्र्या बरीच. आनी पाद्र्याक पळयतना थंय ताची आवय आसली, तिकाय कैद केल्या प्रायची. आनीक पाद्र्याक पळयतना एकच फावटी एका नमणेन एक जिंट मारली, कित्याक म्हणल्यार ताची आवय आसली हेर कैद्या मदें. आनीक तुज्या माय बापा मान दी. अधिकारान सांगल्या बरी तुज्या धर्मा विशयान सांग, उपादे विशयान सांग. पाद्र्याबान सांगून सुरू केलें तुज्या माय बापा मान दी. अधिकारी म्हणालो आतां राव, अळे तुजी आवय हांगा आसा मो. पाद्र्याबू ताचें तोंड सुटलें ना, आवयकच कैद केल्या. पाद्र्याबूय म्हणालो अळे तुजी आवय आसा, तुज्या आवय बापाय मान दी म्हणटाय न्ही, तुजी आवय मान दी. आनी त्या देखून तुवें कोणा पुरावो भावार्थ प्रगट केलाय, कोणा सक्रामेंत दिलाय, खंय मीस सांगलाय, कोण पुरो आसले तांची नांवां सांग म्हणटा अधिकारी पाद्र्याबा कडेन. पाद्र्या आवयक पळयता तुज्या माय बापा मान दी. आनी आवय आतां उलोवन म्हणाली पुता ल्हानपणांतावन तुका हांवें भावार्थ शिकयला, तुका हांवें पयलें जल्म दिला, तुका व्हड केला, भावार्थ शिकयला. आनी तस्सो भावार्थ आज तूं आतां उसारताय ह्या साबे मुखार, अधिकारी मुखार. आनी त्या देखून हो भावार्थ घट्ट आतांय सांबाळ, भिये नाका. आनी ती म्हणाली तुज्या आवय बापाय मान दी म्हण तुवें म्हळय आनी तो आमी जियोंक आसा. आनी त्या देखून आतां तुज्या भावार्था प्रमाणे जिये. तुका कैद केल्यार व्हडनी, तुज्या जिवाक रिस्क आसल्यार व्हडनी तुजो भावार्थ सांडी नाका. पाद्र्याब सांगूं ओप्पालो ना, कोणा ताणें सक्रामेंत दिल्यात, कितले जाण आसले. पूण पाद्र्याब घट्ट रावलो. आवयन सांगलें तुजो भावार्थ सांडी नाका, तुज्या हिंडा सांडी नाका, म्हळ्यार तांची नांवां सांगा नाका. तुका कैद केला, म्हाका कैद केल्या, आनी आमकां खंडीत जावन मार्तीरपणाचें मरण फावो जातलें, पूण आमी भावार्था विरोध वचना. मगचे न्हू आयची शुभ वार्ताक आमी चड अर्थ करीत जाल्यार काल मिसा वेळार आयकल्ली शुभ वार्ता आमी मती काडी जाय. कालची शुभ वार्ता आनी थंयसर एक ग्रेस्त तरणाटो जेजूके सवाल करता, बऱ्या मेस्त्री सासणी जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय सवाल पळया. कालच्या शुभ वार्तेंत तें आसा, मिसाच्या शुभ वार्तेंत तें आसलें. आनी त्या देखून हांवें सासणी जिवी जोडूंक कितें करी जाय. जेजू म्हणटा म्हाका कित्याक बरो मिस्त्री म्हणटाय उपादेश पाळ. आनी जेजू ताका उपादेश सांगता. पूण मागीर तो तरणाटो म्हणटा सक्कड हांवें पाळल्यात. पूण जेजू ताका म्हणटा तुवें करचें एक बाकी आसा. तुजें आसलें वीक म्हळ्यार तुका आस्त आसा वीक, तो दुर्बळ्यान दी आनी म्हजो पाटलाव कर, तुका सासणी जिवीत मेळटलें. मोगाचें कालच्या शुभ वार्तेंत आसा तो तरणाटो कंतीस जालो खंय, आनीक दुकान आनी बेजारान तो सलतेस रावलो. कित्याक म्हळ्यार जेजूची उतरां ताका आडूक मारलीं. सासणी जिवी ताका जोडूंक मोण आसलें, उपादेश ताणें पाडिल्ले, पूण आस्त बदी मात ताका सोडूंक मोण नासलें. देखून हें सक्कडी ताणें केल्लें, आस्त बदी सोडून ताका मोण नासलें. तें ताका बेजार जालें, आडूक मारलें. देखून तो सलतच रावलो. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकता तेन्स सर्गीच्या राजाक वेतले आनी ताणें कितें करीत जाय. ह्या संवसारांत त्याग करूंक आसा. सर्गीच्या राजाची मावल्यां पाळटले आनी हांगा त्याग करूंक आसा. तेंत सवाल सा पेद्रून विचारलें. सो आमी सक्कडी सांडलां, कालें आस्त बरी पुरा सांडलां, आवय बापायक भाव भयणी सांडलां, सक्कडी आमी सोडलां. आमकां कितें मेळटलें कसलें सवाल पळया. सवाल आयकोंक बरें जाता, पूण जेजूची जाप पळया. सक्कडी सांडिल्ल्यां कितें मेळटलें? दोगदोनी मेळटली. आनी सर्गीच्या राजांत
100 वांट्यांनी पाटी मेळटले जेजून सांगून जालें कसली ना म्हण दोग दोणी मेळटली ह्या जिवितांत आनी सर्गींच्या राजान 100 वांट्यांनी पाटी मेळटले बाबा भयणीनो सगळ्यांक 100 वांट्यांनी पाटी मेळात 100% न्ही आमी संवसारान जियेतना उलयतना 100% म्हणटा 100% म्हळ्यार सगळ्यांक खुशी 100 वांट्यांनी त्या देखून संवसार आमच्या जिवितांत जावं बरं आमच्या बिजनेसांत आमची भलायकी भुरग्यांक परीक्षा मेळचे मार्क 100% म्हळ्यार संतोश फुल्ल संतोष त्या देखून सर्गींच्या राजाक येतले आनी 100 वांट्यांनी तांकां मेळ्ळा जाल्यार ह्या संवसारांत आमी त्याग करूंक आसा त्याग ह्या जग जातल्यांनी धार्मीक भयण जातल्यांनी तांच्या कुटुंबाक त्याग करून समर्पण जिणी दिवंक आसा उरिल्ल्यांनी आमी हेरांनी आमी संवसारान जियेतना त्याग करूंक आसा सर्गींचे वस्तू पयल्यो उपरांत संवसारी वस्तू माप मेजाप दवरना आमी त्यो जिवंक आसात माप मेजाप म्हळ्यार ताका लेख आसा लोभ देवन रावचे न्ही तेस्स म्हणच्यो न्ही देखून त्यो हांगासर बाळवाणांत सर्गींचे वस्तू बाळवातात आंगाच्यो आळवण वेतात आंगाच्या कलम खाता कीड खाता नाश जावन येतात सर्गींचे वस्तू ससनाक बाळतात तो त्याग हरिका क्रिस्तांव कडेन जेजू आशेता देखून तें आमकां मेळचें इनाम बाबा भयणीनो तें इनामाक आमी सगळ्यांनी आतां सदां करीत जाय 100% इनाम आमकां सगळ्यांक सर्गींच्या राजान मेळ्ळें तर आमी हांगा 100% काम करीत जाय 100% आमी काम करीत जाय त्याग करीत जाय सर्गींच्या वस्तूचेर आमचें मोण गुमाण दवरल्यार मात आमकां सर्गींचें रास फावो जाता तशें इनाम आमकां सगळ्यांक फावो जावन आमी मागया आनी तशें जाल्यार इनामा खातीर सर्गींच्या इनामा खातीर ह्या संवसारांत आमी जियेवया मुखाच्या नादान बरो मुखाच्या गावान पेटो आडून हायल्या काणिको बापा मोगांत्यो मोगां तुवें आमकां दिल्ले बिरवें सर्वय आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मुखाच्या नादान बरो मुखाच्या गावाक पेटो आडून आयल्या काणिको बापा मोगांत्यो म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो भावांनो आनीक भयणीनो पेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या दावा सरस्वती म्हणून घेवं प्रितीच्या बापा तुज्या परजे सवयाची मानून घे भाग्यवंश जुआंव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या ह्या परबे दिसा तुज्या महिमेक आमी तो भेटयता ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोळ्यां बराबर आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवादीन वासुया पळय आमी अशीं करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावर आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत जुआंव पावलो तुज्या भक्ताच्या मनाक
वो उदास संभ्रमक तुझ्या पवी सभेत तूं फावो करताय ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां देत दिता ताची शिकोन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सरभोक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुकाचे उंसर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचे उंसर्गी तुकाचे उंसर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंद्रणी पवित्र कर्म आमी मागता सावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगार आपलेच कुशेन कस्त मरणचो शुभेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें एरगात पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बवर्तसो गुट प्रगट होया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पता तुझे पुनः जीवन आमी पत्करता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी पत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुल्द कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो
आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पभेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान शिकयले आमच्या बापाचे मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळता ती संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या मुक्षतांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दैकुण्याची वितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान तेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माये मगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. कित नंबर D65 पान नंबर 182. जेजू ओच्या उंड्या जिविताच्या मन्ना तू सतींच्या पोस्ताय शेळया तुझ्या सुम्या जेजू ओच्या उंड्या जिविताच्या मनातून सतींच्या पोस्ताय शेळया तुझ्या पोवी सर्गी जेवा आत्म्याक आमच्या पोष लाभय कयेन तेंका जीवन तूं कर पावन सुम्या जेजू ओच्या उन्या जिविताच्या मनातून सतींच्या पोस्ताय शेळया तुझ्या
Sakri bezkalwariso रूपकार नव्या सल्ल्यासो जिवीत आमकां दिवचो आमच्या सलवा सवासो सोम्या सर्गींचे वार आत्म्याक आमच्या पोषण लाभय दयेंकान जीवन तूं कर पावन सोम्या जेजू मोच्या मुंड्या जिविताच्या सर्गींच्या पोस्ताय खेळ्यांक तुझ्या सोम्या जेजू मोच्या मनशाचो पूत हेरांक आपल्या साकरेक लावंक न्हय पूण हेरांची साकरी करूंक आनी समेस्तांच्या सोडणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवान जुआंव पाऊल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणात आमी वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आनी दाकां वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तशेंच सर्गार कोणानी न्हय पूण तुका स्वरूप बगून आमकां मेळाशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. सर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या वंदितां सर्भक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दिव्यक मोग शिकय तूं आमकां. भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्या वंदितां सर्भक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूळ आमकां उगडली सोडवणी
ह्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. सर्गीच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पून तळाक जायते अर्गां उले घेवन आमी आयल्याव. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. कुटुंबांत सर बरेंपण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, वकात नासतना न्हीद पडुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, वकात नासतना जियोंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, एक तरणाटो देदेस्पोर जाल्लो आतां बरो जाला देखून देवाक अर्गां दिल्यांत, मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर दोगां जाणां अर्गां दितात, बरो पावस फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात, प्रॉपर्टी कार्ड मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. तर एक घडी बरो आमी मावून रावया. आमकांय बरेंपण मेळिल्लें मोती काडया. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरी बागेवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिकां आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमो कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच गुरसायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू साबार गरजो घेवन ह्या पून तळार आमी आयल्याव. तुमचे पैकी साबार जाणांनी तांची तेसांवां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां मुळांत समर्पून दिल्यांत आनी ती खंडीत आमच्या एकल्याच्या मागण्यान आनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनातेन देव तांकां फावो करतलो म्हणली आमची पातयणी आनी आमच्याय तेसांवां खातीर आतां विशेश रितीन आमी मागया. भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर दोगां जाणांनी बरी भलायकी मेळोवंक चौगां जाणांनी एका भुरग्याची दोळ्यांची दिश्ट बरी जावंक गरज जागो फावो त्या मोलाक विकून वचोंक रीण फारी करूंक आदार तेगां जाणांनी बरी सैरीक मेळोवंक तेगां जाणांनी वाटेचे समस्ये परिहार जावन घराक लायसन्स मेळोवंक जायत्या काळांत हांव कोर्ट केस ती बेगीनच इत्यार्थ जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आंगार पडिल्ले पड बेगीनच गूण जावंक परगांवांत आसच्या तरणाट्याक शिकोवंक बरी मोत आनी पार्ट टायम काम मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड बेगीनच आताक मेळोवंक 3 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवचें देणें फावो जावंक बरें काम मेळोवंक दोगां जाणांनी एका भयणीची कॅन्सर आनी डिप्रेशनांत हांव बरेंपण जोडूंक आवय बापायक बरी भलायकी पांयांची सूज उणी जावंक पित्तकोशांतले पातोर वचोंक गोमटी दूख उणी जावंक सुनेचो बाळंतेर बरो जावंक भांगार सोडोवंक तांक मेळोवंक एका स्त्रीयेक कुडीक काण सेवंक साध्य जावचे खातीर तिका वोंक जावचे ते समस्ये परिहार जावंक
दुबईक वचोंक विजा मेळिल्ल्या एका भावाक थंयसर बरें काम मेळोंक, वायटांतावन दुश्ट शक्तींतावन बरेंपण मेळोंक, दोगां भुरग्यांच्या आंगार पडिल्लीं कथां गूण जावंक, कॅन्सर पिडेतावन कोश्टोवच्यांक बरी भलायकी, एका तरणाट्यान सुटसुडीत जावन काम करूंक, आवय बापूय काल जावन जियोवच्याक, एका स्त्रियेक चलोवंक आनी पांयांचे तिचे गायी गूण जावंक, एका स्त्रियेक इस्कोलाचें काम बऱ्या रितीन करूंक आदार, काम करूंक बरी भलायकी, दुबय पावल्ल्या एका तरणाट्याक बरें काम मेळोंक, एका ल्हानशा बाळशाक सारकें दिमकुरें पडोंक, तशेंच ताच्या पांयांक बोळ येवच्याक मागलां, एका भयणीक UK वचोंक विजा आनी बरें काम फावो जावंक, भुरग्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक, काजारी जिवितांत कोश्टोवचे एकल्याक बरेंपण मेळोंक, ऑपरेशन केल्ल्या आतांची दूख उणी जावंक आनी काम करूंक साध्य जावच्या खातीर घर भाड्याक घर मेळोवंक प्रत्येक रितीन मागलां. तशेंच एक भाव सोरो पियोवचो ताणें सोडच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागलां. एकलो भाव माडार तावन पडोवन पेंगटाक ताणें दूख काडून गेल्या देखून ताच्या पेंगटाक बोळ मेळच्या खातीर विशेश रितीन मागलां. ही सगळीं तेसावां भावार्थान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनतीन देवाक आमी समर्पून दिवया आनी ती जें कितें आमी भावार्थान मागता तें सगळें मुखल्या दिसांनी आमच्या भावा भयणींक संपूर्ण रितीन मेळटली म्हणली आमची पातयेणी. आनी एक घडी बोर मौन रावया आनी आमच्या गरजां खातीर जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक आमी उलो मारया. विशेष रितीन मागया आमची इस्कोलाक वेचीं भुरगीं बेगीनच तांचे शिकपा वरास आराम करतात, तांचे शिकपा वरास बरें जावच्या खातीर तांकां शिकोवंक बरी मोत जणवाय फावो जावं ती म्हूण जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनतेन तांच्या खातीर मागया. आमकां येदोळूचो पावस आराम जाला पूण आनीकय आमकां पावसाची गरज आसा. निरंतरी पावस येवच्या खातीर मागया. मुखल्या दिसांनी आमकां एक बरो जात्यातीक सरकार फावो जावं दी म्हणणी जुवांव पावलाच्या विनतेन जेजू लागीं आमी मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां सथाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपेन बरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सोम्याच्या नामी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. प्रार्थना सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारे पात सर तरांच्या पिडेस्तांत कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडल्यान तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. त्याच परी तुजो सेवा भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंची नियमकांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनोने आमचो भावार्थ वाडय, आमची पिडा गूण कर, आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार. आमच्यो सर विनोवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ती आमकां फावो करून आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्याण्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवात नांवन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजू पटलाव करून
सेवे साखरेचे मनशान जावंक तुमकां गटाय मेळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका पावो जाला म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष तुमकां भोगूंक पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सवे आसो. आमेन. मोगाच्या न्हू तुमकां परत ह्या पुंतळाक हांव मोगान स्वागत म्हणटा. आयच्या ह्या बागी दिसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सोलोन जोगतो संदेश दिल्ल्याक शांती मदनेची आतेरां जावया. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जेजूक साक्ष जावया म्हणून भोव अपुर्बायेचो संदेश दिवन अर्थभरीत रितीन आराधन सोलोन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी मिसा वेळार जोगतो संदेश प्रवचन दिल्ले आसात. मानादीक बाब फ्रांसीस डिसोजा प्रस्तुत जेप्पू सेमिनारींत आत्मीक निर्देशाक जावन ते तांची सेवा करतात. हांगासर आमच्या मोगान बरोवन ते आयल्यात आनी आमचे खातीर तांचो वेळ तांणी करसिला. आमकां तांणी मागोवंक आदार दिला. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांचो हांव उपकार बावडटां आनी तरबेतीच्या तांच्या वावराक सर बरें मागता. थँक्यू फादर. मोगाच्या न्हू आमचे मदें आज एक नवे याजक आसात. तुमी थोड्यांनी पळयलां जावंक पुरो, थोड्यांनी पयले फावटी तांकां पळोवचें. ते आसात मानादीक बाब विन्सेंट डिसोजा. पोरच्यात हप्त्यांत कृपा साधना तरबेतकर बचपेंत आसा. ताचे नवे डिरेक्टर जावन पयशिल्ल्या नीडपाडली पिर्गजितावन विगार जावन ते आसले हांगासर आयल्यात आनी जायत्या पिर्गजांनी विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. तशेंच रुजायत आसल्या कॉलेजींत प्रिंसिपाल जावनय तांणी सेवा दिल्या आनी प्रस्तुत ही नवी जबाबदारी ती घेवंक आयल्यात. पयले फावटी ते हांगासर पुंतळाक आयल्यात. तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान हांव तांकां मोगाचो आनी माया मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी आमचो मोगाचो गुर्त जावन एक फुलां तुरो तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान दिवन हांव उल्हास पाटयतां. मोगाच्या न्हू आज जेवणाक स्पॉन्सर केलां बेझील नाझरेत आनी बियांका. बेझील नाझरेत तांचो 52 वर्सांचो जुबलेव फाल्यांच्या दिसा आचरण करतात. तशेंच तांची नात आसा बियांका 6व्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करतात. प्रस्तुती बेंगळुरांत वस्तीकरण आसात बागेवन कुर्सावाड्याची. तांणी हांगासर आज सगळे जेवणाचो स्पॉन्सर केला. तांचे खातीर विशेष रितीन आज आमी मागलां. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां आनी तांच्या कुटुंबदारांक प्रत्येक जावन बेझील नाझरेताक बरी भलायकी आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसा मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला. तांचोय सोमेस्तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू आमच्या पुंछ शेतांत एक विनोवणें पंगड आसा. इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप म्हणटात. आमी हर एका ब्रेस्तारा दीस हांगासर सकाळीं 9:30 वरां थावन 10:30 वरां म्हणसर एक वर सरी सुमार 7-8 जाणां ह्या पंगडांत येदोळूच आसात. आमी सांगाता येता मागणें करता. पवित्र सभेच्या विविध इराद्यां खातीर आराधन करता. म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा हांगासर आराधन आनी कुमसारां आसतात. अशें म्हणटा आसतना वो विनातेचो पंगड आमकां जायत्या रितींनी आदार जावन आसा. जायत्या पिर्गजींनी आसा, संस्थांनी आसा, रितीर मंदिरांनी वो पंगड आसा आनी हर एकल्या खातीर मागचें जावन आसा तांचे मिसांव देखून हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां.
या विनोवणी पंगडाचे सांदे जावंक तुमकां आपोवणें आसा देखून मुखल्या दिसांनी तुमी या विनोवणे पंगडाक चडीत संख्यान येजय आनी कोणाक आसाक तसा तांणी तुमची नांवां म्हज्या लागीं या सिस्टर पिलोमिना लागीं दिवची. तुमकां ह्या विनोवणेच्या पंगडाक मोगाचो स्वागत आसा. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक आदार दिल्ली तशेंच मुड्दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी दिवन मान करतले हांव उपकार बावडटां आमच्या आयच्या दिसाचे प्रधान सेवाक प्रधान याजक मानादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा तांणी फुडें येवचें आनी मानाच्यो वाती वांटच्यो. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां बेझिल बियांका नाजरेत बागेवन कुर्सावाडो तांचो आमी उपकार बावडटां. तशेंच बुडदोम दिवन आमकां आदार दिला लिगरी तेरेजा पिंटो, वालेरे डिसोजाच्या उडासा खातीर तांच्या कुटुंबदारांनी लायनल सिक्वेरा, संतोष सुनील स्टीफन डिकुन्ना, आयरीन डिसिल्वा, दिव्या सॅम्युएल डिसोजा, दीप्ती डिसोजा, सुनील क्रास्ता आनी कुटाम, जोसेफ जेसिंता ब्रॅक्स तांच्या 30 आनी 5 वर्सांचो लग्न वार्षिक दीस तांकां आमी बागी लग्न दिवस मागता. सुनील प्रेसिल्ला क्रास्ता 25व्या वर्सांचो लग्न दिवस. प्रेसिल्ला सुनील क्रास्ता, रोशन दीपक पिंटो, अश्मिता सुष्मिता डिसिल्वा, मारिना मर्विन लेन्सिया डिसिल्वा, पीटर डिसोजा, मॅग्रियन पिंटो ताचो 25वो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार ताकाय बागी जल्म दिवस आमी मागता. सुमेश दानींग देव बरें करूं. उबे रावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तूं दयाळ आनी उदाळ जावन आसाय. आमी सदांच समाधानेन संतोशान जिये जाय म्हूण तूं आशेताय. तुज्या उदार मनान आमकां सदांच दादोशी करताय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे पवित्र जेवणांत आमी वांटेली जाल्यार दादोशी जाल्या आत्मीक रितीन आमी समाधान जोडलें, संतोश जोडलो. त्या खातीर समी आमी तुका अर्गां दिता. जुवांव पावल दुसरो हाच्या ह्या पूण शेतांत आमकां येवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज हांगासर तयार केल्ल्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. हें जेवण सेमच्या आमा समेस्तांक संतोश दी, समाधान दी, एकामेकाक आनीक लागीं कर. ह्या जेवणांचे स्पॉन्सर रावल्ल्या सरदानींचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या मोतीक समाधान संतोश लाभय. तशेंच हें जेवण वाडच्या सर स्वयंसेवकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण हांगासर मांडूंक योग्य केल्ल्या सर ह्या पूर्ण शेत्याच्या निर्देशक बापांक तशेंच हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें सर आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या मरिफात. सोम्यान शिकयल्या मागणें सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां पडोवन दिवं नाका, वायटांतलें आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे. आमेन. मोगाच्या नो हांगासर आमच्या मदें आज कृपा साधना तरबेतकाराचे नवे उमेदवार तशेंच पोरणे उमेदवार आसात. सरी सुमार ह्या फावटी आमच्या मंगळूर DSC खातीर 11 जण तरणाटे फुडें सरल्यात. मंगळूर DSC खातीर आनी उडपी DSC खातीर. देखून तुमी सगळ्यांनी एक घडी बोर बसचें. तांणी उबे रावल्या नाल्यार तुमकां तांचें तोंड दिसचें ना. देखून हे तरणाट्यां हांगासर उबे रावल्यात.
एक घडी बोर तांकां पळया देखून तांकां तांच्या मिसावाक सर बरें मागता मुखल्या दिसांनी तुमी तुमच्या कुटुंबांत आवन देव आपुण्या खातीर वावर करीत जाय आमच्या मंगळूर उडपी आनी हेर DSG खातीर तुमी तुमच्या तरणाट्यांक युवातींक धाडी जाय म्हणून हांव उपकार मागता आसतना तुमच्या सर्वांच्या नांवान ह्या तरणाट्यांक हांव बरें मागतां तांचे तरबेतीची वर्सां सुफळ जावं दीत ते बरें याजाक जावं दीत तांच्या खातीर आनी सर सेमिनारिस्टां खातीर आमी दिसपट्टे मागोवंक उडास दवरचें तुमकां आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा मोगाच्या न्हू आतां क्रेक तुमच्या मातयाचेर हात दवरून जाल्या उपरांत तुमकां जेवणाची मांडावळ केल्या देखून त्या सगळ्यांक जेवण फावो जाता मालगड्यांक आनी भुरग्यांक पयलो अवकाश तुमी कर दिवचो तुमकां समेस्तां देव बरें करूं हांगासर आमकां एक गेज्जें मेळना कोणाचें आसा जाल्यार तें तुमी येवन व्हरचें Bon subang paudusro Santu adunik kaळांतलो तरणाट्यान तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यान तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो Goli povisa beso Krista dar ugdon golo dillo Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhagwan muryeso Srish goli povisa beso Krista dar ugdon golo dillo Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhagwan muryeso Bhagwan suvam paudusro Santu adunik kaळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्श तूं कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक आकुळतीचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्श तूं कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक आकुळतीचो व्हड भक्त तूं Bhagwan suvam paudusro Santu adunik kaळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मोगाळ पुत्राचो वेळ ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भगवन जुवाम पाव दुसऱ्या भगवन कुसाचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.